लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 16 ते 21 वाक्य. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपल्या सवये प्रमाणे साबतच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवादाच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आशिल्लें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्पराची दयामय दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आयचे दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका. ह्या अडकळीतावन आशिर्वादां. जेजू म्हणटा त्या वचपा जायच्या इसाया प्रवादाच्या वचप कारण थंयसर म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा आनी बंदेंत आसल्यांक सुटका दिवचे खातीर हांव आयलां. आज मनीस हर एकलो एकाने एका तराच्या बंदेंत, एकाने एका तराच्या अडखळेंत आसा. जैलांत आसल्यांक पळयतल्यांक आमी सकाळीं सांगता आमकां बिरमो दिसता. त्या जैलाक तावन सुटका दिवचे खातीर प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया म्हणून आमी जायतलो वावरू जायतलो लोक दिता. कित्याक तांकां बंदेंत आसल्यांक भायर हाडिसय म्हणून. पूण हें भायलें बंधन कितें आमी जैल म्हणटा तें भायलें बंधन. पूण आचेकी वर तें बंधन जावन आसा, अडकळी जावन आसात म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. म्हाका आनी तुका जिवितांत वयर येनातल्या बरी, म्हाका आनी तुका जिवितांत सुख समृद्धीन जियेनातल्या बरी, म्हजी आनी तुजी शांती पाड करचेच आशिल्ली. साबार तरेच्यो अडकळी, साबार तरेच्यो बंधनां आज म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसात. ह्या बंधनांतावन सुटका हांवें आनी तुवें जोडची जाल्यार कशी? स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला म्हाका आनी तुका बंधनांतावन सुटका दिवंक, बंधनांतावन सुटका दिवंक. स्वामी जेजू म्हणटा सांज वंवच्या 10व्या अध्यायान 10व्या वाक्यान म्हणटा हांव आयलां जिवीत भरपूर मोपान जिवीत दिवंक, भरपूर मोपान जिवन. आय हॅव कम टू गिव लायफ, लायफ इन एबंडन्स, एबंडन्स. सर्वेस्पराचें उद्धार जावन आसा म्हाका आनी तुका जिवीत भरपूर मोपान दिवंक. पूण म्हाका आनी तुका भरपूर मोपाचें जिवन जिवंक साबार अडखळी, साबार बंधनां, साबार विरोधी, साबार संगती अडखळ आसात. तर असल्या अडखळेच्या संदर्भार म्हजें आनी तुजें जिवितांत त्या अडखळे वयर सयत वरचें जाल्यार कशें? सोम्या जेजून दिल्लें तें वाग्दान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जोडचें जाल्यार कशें म्हणलें एक चिंता आयच्या दिसा आमी आठोवन आसा मोगाचें न्हू. आयच्या दिसाचें वाचप इसाया प्रवादाच्या 61 अध्यायान 2 वाक्याचें मूळ जावन आसा. थंयसर सर्वेस्पर देव आपल्या लोकांक उद्देशून इसाया प्रवादाच्या मुखांतर अशें सांगिल्लें आसा. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आशिल्ल्यांक मुक्ती परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. वय मोगाचें न्हू. सर्वेस्परा देवान जेजू क्रिस्ताक म्हाका आनी तुका बंदेंतलो सुटका दिवंक म्हूण धाडलें. पूण आजुनी हांव आनी तूं एकान एका रितीच्या बंदेंत आसा मोगाचें न्हू. बंधन म्हणल्यार फुडलें केवल पातकाचें बंधन मात्र न्ही. हांव आनी तूं मस्त बरें चिंता आमकां पातकाचें बंधनांत आसा. त्या देखून तें बंधन खंडे जावन तें एक बंधनच, पातकाचें गुलामपणी बंधनच. दुसऱ्यो बंधनी अडखळी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसात. जावं करूं आमी एका शारान जिवन आसा, आमकां उदक दिसना, उरलें पुरो बरें आसा, उदक ना. या आमच्या वाटेक येवंक रस्तो ना, घरा येवंक पावोवंक जायना. अडखळी, संतोशान जियोवच्याक अडखळी. अशेंच घडलें थंयसर आमी पळयता रायांच्या 2 पुस्तकांत. थंयसर जेरिको शार बरें शार, मस्त
बरें अभिवृद्धीचें शहर. पूण थंयसर एक समस्या आशिल्लो. थंय जावन आसलो उदक थंयसर नातिल्लें. उदक बरें उदक नातिल्लें. पयत पुस्तक म्हणटा रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत दुसऱ्या अध्यायान 19-21 वाक्य म्हणटा शहराच्या निवाशांनी एलिशाक म्हळें ह्या शहरांत वस्ती करूंक बरें जाता म्हूण आमच्या दनयाक कळीत आसा. पूण हांगाचें उदक बरें ना आनी देशांत गर्भपात जातात. एलिशान म्हळें म्हाका एक नवें आयदन हाडून दिया आनी तातूंत मीठ घाला. तांणी तें ताका हाडून दिलें. तो उदकाच्या झरी कडेन गेलो. ताणें तातूंत मीठ घालें आनी म्हळें अशें सांगता सर्वेस्पर हांवें हें उदक नितळ केलां. ह्या फुडें हें जावं मरणाचें जावं गर्भपाताचें कारण जावचें ना. एलिशान सांगले प्रमाणें तें आज पर्यंत नितळ उरलां. थंयसर पळया तें उदक आडखळ पियेल्या कुडलें गर्भपात मरण. आनी कितें सुटका दिवंक शकता? कितें सुटका दिवंक शकता? एक हातभर एक मीठ. देवाच्या सेवाक एक मीठ काणगोन तें मीठ त्या उदकाक घालता आनी थंयसर सुटका लाभता. अशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत साबार तरेच्यो अडखळी विरोधूय आसात. जायते आमकां अभिवृद्धी जावंक आसा. कशें एक झड व्हडलो एक रूख जाता पूण वाडोवन येता आसतना मोदें अडखळे आसल्यार फांटे सायडीक येतात आनी वाडवाळ ताजी सोबान जायना. तशें प्रमाणे म्हजें आनी तुजें जिवीत जालां. कित्याक विरोधी एक न्ही एक तरान उपाद करनच आसतात. पयत पुस्तकांत आमी पळयता कोरीन घरां बरयल्या पयल्या पत्रांत 16व्या अध्याय 9व्या वाक्यांत सांत पौल म्हणटा कित्याक फळादीकपणी काम करचो व्हड एक संदर्भ थंय म्हाका उक्तो जाला तरी पूण विरोधी कांय उणे नात. म्हाका आनी तुका अशेंच संदर्भ मुस्तो आसात पूण विरोधी आसात. अडखळी आसात. बंधन आसा. आनी हे संदर्भ म्हाका आनी तुका जिवितांत उपयोग करूंक जाता आसनात. संदर्भ आसात. बरें जावंक संदर्भ आसात. बरें करूंक संदर्भ आसात. तरी पूण विरोधी आसात आनी अडखळी म्हाका आनी तुका घालना आसात. जावंक पुरो हाका एक प्रमुख कारण आमच्या फाताक जावंक पुरो आमी हर एकल्यान केल्लीं पथकां. जावंक पुरो कुटुंबाच्यांत आसचीं तीं पथकां. जावंक पुरो एकानी एका तरान आमी पथकाक संबंद नासल्या कडेन आमचो संबंद आसा जावंक पुरो. आनी आमी पळयता त्या जोशुआ पुस्तकांत थंयसर ते पुरा कडेन विन्न जावन येतात. इस्रायल घर जोशुआच्या मुखेलपणा खाला हर एक कडेन झुजांत जिखून येतात. पूण एक ल्हानशें शहर आय शहरा कडेन ते सलवतात. 7वो अध्यायांत आमी पळयता जोशुआ पुस्तकाच्या 7व्या अध्यायांत थंयसर जोशुआ तांकां धाडटा वचोन कितें खबर काण हाडना या म्हणून. आनी थंयसर ते मनीस गेले आनी ताणें आय शहरा विशीं खबर काडली. तांणी फाटीं येवन जोशुआक म्हळें सक्कट लोकांक थंय धाडची गरज ना. 2 वा 3,000 मनीस आय शहराचेर धाड घालूं. सक्कट लोकांक थंय धाडून तांकां त्रास दिवंक जाय म्हूण ना. कित्याक तांच्या लोकांची संख्या कांय तितली व्हड ना. लगभग 3,000 मनशांनी वचून आय शहराचेर धाड घाली. पूण आय शहराच्या मनशां मुखार तांणी फळाफळ घेवची पडली. पण म्हाका एक ल्हानशें शहर हे गेल्ल्या कडेन थोडेच सैनीक काणगोनो लाखांनी सलवयतात. पूण हांगासर हांचे 2-3,000 म्हळ्यार तांच्या संख्येचे व्हडलें सैन्य येता जाल्यारय सलवून धांवन येता. आनी कित्या खातीर अशें जालें म्हणून हो जोशुआ ओमतोस्सो पडटा. आनी थंयसर 10व्या वाक्यांत सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें उठ तूं कित्याक असो स्वाश्टांग पडलाय. इस्रायलान पताक केला. हांवें तांकां पाळोवंक फर्मायिल्लो सल्लो ताणें मोडला. नास असो शिराप पडल्यो वस्तू ताणें वेल्यात. तांणी त्यो सोरल्यात. तांणी तांचे विशीं फूट मारून आपल्या चिलांनी त्यो गेल्यात. आनी ताजे उपरांत तांकां कळटा आखान म्हणल्या एका व्यक्तीन असलें काम केलां म्हणून. आनी आखाना कडेन सरतना तो म्हणटा हांवें लुटीच्या वस्तू मदें शिनार असो एक सुबीत शेलो 200 शेकलां रुपये आनी 50 शेकलां झाडायचो एक भांगाराचो इटो देखलो. ह्या वस्तूंची म्हाका आशा आयली
आनी हांवें त्यो व्हेल्यो हांवें त्यो म्हज्या हातान बांदून दवरल्यात. कालें केलें मोगाचें न्हू, एक बरें एक सुबीत वस्तू ताका एक एट्रॅक्टीव जाल्यो. ताणें पुजा करूंक म्हणून हाडल्यो न्ही, पुजा करूंक म्हणून हाडल्यो न्ही, तरी पूण ताका एक भारी खुशी जाली, भारी सुबीत आसात म्हूण ताणें हाडल्यो. परिणाम कितें जालो, कोणगी एकल्या सन्यान ह्या देंवडल्या इस्रायल घरामध्ये एकल्या सन्यान पाताक आदारलें आनी त्या पथकाचो परिणाम जावन सगळें इस्रायलाचें सैन्य सलवालें, एका ल्हानशा राष्ट्रामध्ये सलवालें. 8वो अध्याय म्हणटा ताज्या उपरांत त्या मनशा जावन ताका मागीर जिवीशी मारतात, त्या कोणें तें सूख केल्या त्या आकानाक जिवीशी मारतात. ताजे उपरांत हें सैन्य वचून सगळें तें शहर शहर सगळें तें पिटो करना सोडटात. कित्याक खंयसर सलवणी आयली, खंयसर ताका अडकळ आयली, ताज्या जिवनांत अडकळ आयली एका पथका वरवीं. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आस हांवें तुवें मस्त अडकळी म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार आसूंक पुरो मोगाचें न्हू. खंयसर हांवें पथाक केला तर हांवें तुवें वचून कुमसार जावचें. जावं पुरो आमच्या कुटुंबाच्यांनी, जावं पुरो आमकां संबंद जाल्ल्या व्यक्तींनी खंयसर आसा जाल्यार हांवें तुवें प्रेरण दिवन बऱ्या तरान त्या पातकांतावन भायर येवन हांवें तुवें सुटका सोडची गरज आसा. आनी ह्या मुखांतर सर्वेस्पर देव म्हणटा पाताक जर तर आमचे तावन पयस गेलें तर आमकां जाय तितली आमकां सोडवण मेळटा. त्या देखून इसाया प्रवादी 59 अध्यायांत पयल्या वाक्यांत म्हणटा, पळया सर्वेस्परचो हात थाराण करूंक सकना म्हणून तितलो मोठवो न्ही, ताजे कान आयकूंक सकना म्हणून तितले बेरे न्ही. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळेचार जाला. तुमच्या पातकांनी तांचें तोंड लिपयलां आनी ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. वय मोगाचें न्हू, जिवितांत पातका वरवीं एक अडखळ ह्या बंधन आव्हान तूं आसा जावंक पुरो. दुसरें कारण हें पाताक मस्त कडेन तुमी आयकलां, आमी आयकलां, पथकांतावन भायर येसय, खंडीत येसयस. अनेक कारण मोगाचें न्हू हांवां तूं बंदेंत आसचें आमकां जाल्ल्या घायां वरवीं. ते घाई जावंक पुरो कुडीचे घाई, जावंक पुरो मोतीचे या खाळसाचे घाई. खेदाळा मनीस घायेता तो अडखळीन सांपडटा. कुडीचे घाई आव्हान तूं हर एकलीन जाणा मोगाचें न्हू. पिडा आयल्यार आमकां कांय करूंक जायना, अडखळी आसा तस. पूण आमच्या खाळसांत जाल्ले घाई, आमच्या मोतीन जाल्ले घाई, हे मकान तुका मुस्तफुटी अडखळी हाडूंक शकतात. आनी हे घाई गूण जाल्ल्या शिवाय हांवें आनी तुवें आमकां मुखार वचूंक मस्त कश्ट जाता. त्या देखून गादीच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा, मनशाचो आत्मो पिडेन ताका सांबाळटा. पिडा आशिल्ल्या वेळार आमचो आत्मो जर तर खुशेन आसा, बऱ्यान आसा, आमकां पिडा आसल्यार तितलें टेन्शन जायना. पूण नेक्स्ट जर तर आमचो आत्मोच आमचो दुखीन घायांनी बुडला जाल्यार कसली परिस्थिती. पळय पुस्तक म्हणटा 14वें वाक्य, मनशाचो आत्मो पिडेन ताका सांबाळटा, पूण आत्मो बेसान जायत तर कोण सुसून व्हरात. आत्मो विविध घटनांद्वारे मुझे आनी तुजें काळीस बेसान जावन गेलां मोगाचें न्हू. मुजी आनी तुजी मोत बेसान जावन गेल्या विविध कारणां खातीर. जावंक पुरो अनेकल्यान मोस केलो, दगलबाजी केली, आमकां पाड उलयलें, अन्याय केलो, अनित केलो, एक न्ही 1000 कारणां. पूण ह्या आत्मो जर तर बेसान जालो, म्हजें आनी तुजें काळीस आनी मन बेसान जालें तर मखान तुका मस्तू तोंदरे जातात. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा, आनी हें आमचे घाई पापसलीं काळजां बरी करूंक देवाक मात साध्या. कीर्तन 147 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा, पापसलीं काळजां तो बरें करता आनी तांचे घाई तो बांदता. हें जावन आसा दुसरें कारण, मुझे आनी तुजे घाई बांदूंक जाय. पयलें पताक, दुसरें घाई, आनी तिसरें आसा मोगाचें न्हू. आनी तें जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें वायट. ह्या वायटाची सकत, ह्या वायटाचें घडिता वायट कितें आसा. आनी त्या देखून आमी आमच्या बापा म्हणटना खेदाळ जिजून आमकां सांगलें, पूण वायटांतावन आमकां निवार, वायटांतावन आमकां निवार. आमी पळयता
आम्ही पळयत पुस्तकांत एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 12व्या आनी 13व्या वाक्य म्हणटा, आमचे येसूस फकत मनशा विरोध न्ही, अंतराळार आशिल्ल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध, अंतकारी संवसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध, देखून तुमी देवाचें खावच नेसा जाय, तवळ वायट असो तो दीस उदेल्या वेळार दुस्मनांक मुखार रावंक तुमी शकतल्यात, तितलेंच न्ही अखेर पर्यंत फाटीं परतनशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें. ह्या जिविताच्या बंधनांत मोगाचें न्हू, जिविताच्या बंधनांत अडखळेंत सयत वरिश्ट जाल्यार हांवें तुवें सर्वेस्परान त्या एफेसकारांक बरयल्या पत्रा मुखांत दिल्लें तें वाक्य सदांच उगडास दवरूंक जाय. म्हजें आनी तुजें झुजू मनशा विरोध न्ही, रक्त मांसा विरोध न्ही, बगार अंतराळ आसल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध. त्या देखून स्वामी जेजूक थंयसर खुर्सार मारूंक ताका बंधन केल्ल्या वेळार स्वामी जेजू सांग लोकाच्या 22व्या अध्यायान 53वें वाक्यान अशें म्हणटा, सदां न्हीद हांव देवळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालोना, पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अंतकाराची. ही घडी तुमची आनी पदवी अंतकाराची. आनी त्या देखून इतलीं वर्सां हात घालनातले हे व्यक्ती आका धन जिजूक बंधन करूंक येतात. वो अंतकार जावंक पुरो मोगाचें न्हू, अनितीचे व्यक्ती अंतकार जावंक पुरो आमचे विशयंत पाड उलोवचे, खोटेपण करचे व्यक्ती, अन्याय नीत करचे व्यक्ती, पूण ही सकत मकान तुका जिवितांत अडखळ जावन आसा. आनी ही अडखळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर आमकां भायर येवंक, आमकां त्या अडखळ विशीं आमी चिंतून थंयच्यान आमी भायर येना जाल्यार कश्टांत हांव. दानियेलाच्या जिवितांत, दानियल तुमी आयकलां पळयत पुस्तकांत, दानियेलाच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवाक ताका कितें बरें करूंक आशिल्लें. आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देव एका दुताक धाडटा दानियेला कडेन, वच आनी ताका सांग. आनी तो दानियेलाचो दूत पावतना लेट जाता, दानियेला कडेन येवन उलयतना लेट जाता. आनी त्या जाल्यार कितें म्हणटा पळया पळयत पुस्तकांत दानियेलाच्या 10व्या अध्यायान 11वें ते 14वें वाक्य. ताणें म्हाका म्हळें, दानियल, देवाक मोगाच्या मनशा, हांव तुजे लागीं उलयतलो त्या उतराक कान दी. तुज्या पांयांचेर उबो राव, कित्याक म्हाका तुजेशी धाडला. अशें तो म्हजे लागीं उलयतलो तेन्ना हांव कंपत्त उबो रावलों. ताणें म्हाका म्हळें, दानियल, भियेनाका, कित्याक जाणवाय सोडूंक आनी तुज्या देवा मुखार तुकस कालतो करूंक तुवें मोहन दिलें त्या पयल्या दिसा सावन तुजीं उतरां देवान आयकल्यांत आनी तुज्या उतरांक लागून हांव आयलां. केदळ आयलां? पयल्या दिसा सावन तूं देवान तें उतार आयकलें आनी त्या खातीर आयलो. पूण कितें जाता? पूण पर्सियेच्या राजाचो रक्षक दूत म्हाका आड रावलो. देखून मिंगेल प्रमुख रक्षक दुता मदलो एकलो म्हज्या आदाराक आयलो आनी हांवें ताका थंय पर्सियेच्या राजाच्या रक्षक दुता सवें सोडला आनी हांव आयलां. पळया, अडकळ खंयसर येता. त्या देखून आमी मुस्तुबटी मागता, आमच्या संता मोक्ता कडेन मागता, सामिंगले कडेन मागता, राखोन बडवेले आपयता, आमकां रक्षण दी, आमकां येवच्या अडकळींतल्यान सुटका दी. सामिंगेलेचें मागणें मुस्तणां म्हणटा, सान बेनेडिक्टाचें मागणें म्हणटा आमी. आमकां खंयसर अडकळ आसा ती वसा जाय म्हणून. आज म्हाका आनी तुका रक्षण दिवंक कोण आसा मोगाचें? म्हाका आनी तुका रक्षण दिवंक कोण आसा? दानियेलाक प्रवादीक दानियेलाक थंयसर दूत येत आसतना ताका आडकळिल्ल्यार सामिंगेल आयलो. आज म्हाका आनी तुका कोण आसा? पळयत पुस्तक म्हणटा, सान पावल कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा, वो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. वो सोम्याचो आत्मो म्हाका आनी तुका स्वातंत्र्य दिता. वो सोम्याचो आत्मो म्हजे विरोध आनी तुजे विरोध येवच्या सत्या विरोध तसो झुजता आनी म्हाका आनी तुका स्वातंत्र्य दिता, सुटका दिता. त्या देखून आमी पळयता मोगाचें न्हू,
हे वागदान सर्वेस्पराचें वागदान तो म्हाका तुका सुटका दिवंक ताजो आत्मो सोम्याचो आत्मो म्हाका तुका सुटका दिता. सर्वेस्पर देव इसाया प्रवादी मुखांतर भोव अर्थभरीत रितीन एका 43 अध्यायान 19 वाक्यान अशें म्हणटा, पळया हांव एक नवें कार्य करता. पळया तुमी पुरा टेन्शनांत आसात न्ही गी, खाय ना म्हणटात न्ही गी, तांदूळ कश्ट जाल्यात भरवल्यात न्ही गी, त्या देखून हांव एक नवें कार्य करता. केल्लें कार्य तें आतांच तें उजवाडाक येता. तुमकां न्ही दिसना काय, वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता, सुके करडे भंयत न्हंयो उपजयता. अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. अरण्यांत पायवाट करची तर कश्ट, पायवाट केदाळ जाता, मुस्तू लोकांनी सल्ल्या वेळार एक पायवाट जाता. रस्तो करूंक असाध्य रस्तो करीचे जाल्यार मुस्तू मिशनरी हाडून लोकांनी सांगाता मेळोन करीचे पडटा. अरण्यांत कोण आसा लोक करूंक रस्तो करूंक? इतल्यो अडखळी आसात. अरण्यांत रस्तो करूंक सुलाभेचें काम न्ही. मुस्तू रुखजड आसात, मुस्तू फातोर आसात, मागीर अडखळी जायपुरत्यो आसात. आनी असल्या रानांत पायवाट करची कश्ट आसल्या कडेन सर्वेस्पर देव म्हणटा रस्तो तुमकां करता. सुक्या कुडे भंयत न्हंयो उपजयता. सुक्या भंयत एकदम उदक मेळचें कश्ट. जर तरी उदक मेळ्ळें जाल्यार भोव संतोश. कितलें उदक आल्यार ती सुकी भूंय काले एब्जॉर्ब करून सोडता. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा असल्या सुक्या धरणीर न्हंयो हांव उपजोवंक शकता. आज खंयसर आसा हें आराणें, खंयसर आसा ही सुकी धरण, खंयसर आसा मोगाचें. मुची आनी तुजी मोत एका आराण्या बरी आसा. मुजी आनी तुजी मोत एका आराण्या बरी कांयच मांड्याक वचना. टेन्शन जाता, बेजारार आसा, कंतीर आसा, दूख आसा, कितें पुरा मुज्यान तुज्या जिवितांत आसा. मुजी आनी तुजी मोत एका खरड्या सुवाते बरी, एका सुके धरणे बरी आसा मोगाचें. कित्याक शांती ना, समाधान ना, खंत, बेजाराय, दूख आनी सर इतर कितें आसा तें पूर आमच्यानी मुज्यान तुज्या मोतींत आसा. आनी असल्या संदर्भार सर्वेस्पर देव म्हणटा तुज्या मोतींत, तुज्या काळजांत, त्या दुखीच्या, खंतीच्या, बेजाराच्या काळजांत हांव संतोष हाडूंक शकता. हांव संतोष हाडूंक शकता. सर्वेस्पर देवाचें उतार हें आजच तें घडोवंक साध्य आसा. आजच तें घडोवंक साध्य आसा. सर्वेस्पर देव म्हणटा तुज्या त्या खंती बेजाराच्या, दुखीच्या आनी वळवळच्या त्या मोतीक आनी तुज्या काळजाक आराणें आनी तशेंच सुकी धरणींत आज हांव बदलावण हाडूंक शकता म्हणटा सर्वेस्पर. जशें मोगाचेनो एक रस्तो आमकां बऱ्या सुवातेक पावोवंक शकता, आमची मोती सर्वेस्पर देव प्रशांत शांत करूंक शकता. मुजी आनी तुजी मोत संबंध जोडूंक शकता. मोडून पडले संबंध परत संबंध आसा करूंक शकता. मुजी आनी तुजी मोत इतली सूक्ष्म गी, जर तर एका रितीचे वेव्हार आमी मुस्त ते म्हळ्यार इल्ले दीस आमी करूनच आसा जाल्यार मागीर आमकां अनेक रितीचो केल्ल्या कुडले इरिटेशन सुरू जाता. चिंत्या 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने एकाच रितीर आमची मोत एका रितीक एडजस्टमेंट जाल्या म्हण चिंत्या. एका सन्निवेशाक एडजस्ट जाल्या, एका आमी जिणेच्या एका शैलीक एडजस्ट जाल्या, आमच्या जिविताच्या एका रिती रिवाज एक स्पंदन जावन एकच रितीर आमी करनासा, जावं परतोड्या वर्सां जावन करनासा. थवळ अनेक रितीर करता आसतना मुज्यान तुज्या मोतीक किरकिरी जाता. मुज्यान तुज्या मोतीक किरकिरी जाता. कित्याक मुजी आनी तुजी मोत ह्या रितीक सट जाल्या, स्पंदन जाल्या, बंधन जावन जाल्या. हांव आनी मुजी आनी तुजी मोत विशेश तरान आमकां बंदीत करता, थोड्या संगतींनी, थोड्या विशयांनी. कित्याक आमी जिवन आयली शैली, आमचें चिंतप तशें, आनी त्या खातीर आमी तेंचे सोमा म्हणून हांव तूं आसां बंदीत जावन आमी आसां. त्या शैलीक, त्या जिवनाच्या रितीक हांव तूं बंदीत जावन आसां. दुसरें कितेंय आमकां जालें जाल्यार हें सोमानी म्हूण आमकां भोगता. जर तर
आमी एक बरें एक पिक्चर पळयलें जाल्यार मोतीचेर प्रभाव पडटा आनी त्या प्रमाणेच आमी करूंक अशें येता जावंक पुरो एक बरें वाचलें जाल्यार थंय वाचप आमच्या मोतीन प्रभाव घालता आनी त्या प्रमाणेच आमी चिंतूंक शकता चिंत्या सकाळीं उठून एक पेपर पळयता पेपरार एक न्यूज येता ताजे बरोबर 4 जाणां उलयता तत्व विशयन मोतीन तेंचं खंचलें आनी काल चिंतल्यार ताजे विशयन येता आतां कालच्या एक 2-4 दिसां जावन पाकिस्तान आमचे वयर आक्रमण करच्या विशयन आमकां दग दिवच्या विशयन येता आतां काल जाल्यार आमचे मोत तांदूळ सेट जाल्या आतां चेंज करूंक बारीक कश्ट आमच्या मोतीन एक चिंतपाक गेल्यान ते येवन आमकां मारतात म्हणून आमकां तशें करतात अशें करतात म्हणून त्या रितीन हांव काले अनेक विभिन्न चिंता पळयलें जाल्यार कुडलें आमकां विरार जाता कुडलें त्या विशयन प्रतिभटन जाता खंयचेंय आमकां आमचें मोत आयकना त्या देखून इसाया प्रवादी मुखांत सर्वेस्पर देव सांगता तुमच्या चिंतपा मुखांत्र आशिर्वादाक तुमी अडखळ गेल्या तुमच्या चिंतपा मुखांत्र तुमच्या आशिर्वादाक तुमी अडखळ गेल्या आनी सर्वेस्पर देव ही अडखळ काडून तुमकां स्वातंत्र्य दिवंक आशेता तुमच्या जिवितांत घाल्ल्यो त्यो विविध तुज्यो बंधनां विविध ज्यो अडखळ्यो थंयसर खाण आशिर्वाद करूंक आशेता आशिर्वाद म्हळ्यार आमकां खाली आशिर्वादाचे व्हडले कार बंगलो इल्लें खाली मेळ्ळें जाल्यार आशिर्वाद म्हूण चिंता हांव पूण आशिर्वाद जावन आसा मोगाचें न्हू आशिल्ल्या स्थितीरच आमकां मेळचें समाधान आमी उलयल्लें उतार आशिर्वादी जावचें आमी चिंतलें चिंतप आशिर्वादी जावचें आमी हात घाल्लें काम आशिर्वाद जावचें हर एक कितें आशिर्वाद परिपूर्णाय जावन आसा आनी थंयसर आशिर्वाद त्या अब्रामाक मेळ्ळें आनी कितें ताणें हात घालें कितें खंयसर तो गेलो आनी हर एक कितें आशिर्वादी जालो आनी असले आशिर्वाद म्हाका तुका सोमी जिसू दिवंक आशेता आनी त्या देखून सांग पावलो हेब्रेयकांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान पयल्या वाक्यान म्हणटा ह्या पसत आतां क्रिस्ता विशयंतली प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्ण एक लक्ष दिवया बुन्याद म्हूण आसलेलीं भावार्थाचीं सतां तुमी जाणात मोन हाडटात त्यो संगती आमी सोडूंक जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय म्हळ्यार कितें हांगासर आमी पळयता ह्या बंधनांतल्यान भायर येयचें जाल्यार अडखळींतल्यान भायर येयचें जाल्यार आमच्या प्राथमीक चिंतपात न्हू हांवें तुवें भायर येयचें प्राथमीक पाठ आमी अशें मागणें म्हणचें अशें करचें तशें करचें बेजीक लेवलांत हांवें तुवें भायर येयचें अप्पर या हायर लेवल या उंचल्या मट्टाच्या चिंतपान हांवें तुवें बरी जाय आनी ते उंचल्या मट्टाचें चिंतप कितें म्हणटा बुन्याद म्हूण आसली भावार्थाचीं सतां तुमी जाणात मोन हाडटात त्यो संगती आमी सोडूंक जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय मोर हाडच्यो संगती खंयच्यो पाताक सोडूंक जाय ते आमकां अस जाता पूण दुसरी संगत जावन आसा देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी हो विश्वास दवरूंक जावचें मोगाचें न्हू तुज्या मोतींत म्हणजे इन्नर मोतींत खाळसान मात्र विश्वास दवरूंक साध्य आसा तुजें मोत बदल्लें जाल्यार सगळें तुजें कंट्रोलींग आसचें तुका सगळें तुजें नियंत्रण आसचें तुज्या मोतींत आनी खाळसान मोत या काळीस ह्या सोल म्हणटा आमी मोत आनी काळीस सक्कळी सरून एकत्व जाता आमच्या मोत आनी काळीस जर तर सुटलें उगडापें जालें म्हाका तुका मस्तू आशिर्वादां मेळटात आनी कशें म्हणलें नेक्स्ट सवाल जुवांच्या 8व्या अध्यायांत 73व्या वाक्यांत स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा देखून पूत तुमकां सुटका दी जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली सुटका कोणें दिवची म्हाका तुका बंधनांतल्यान जेजू क्रिस्तान म्हाका तुका सुटका दिवंक साध्य आसा आनी ताणें सुटका दिली जाल्यार ती खरी सुटका जावन आसतली मनशांनी दिवची सुटका एका घडयेक सुटका जैलांतल्यान भायर येयलें म्हण चिंतया परत्यान ताजेर केस जातली परत्यान निकालें जातलें परत्यान तो जैलाक वचूंक साध्य आसा पूण जेजून सुटका दिल्यार ती सुटका शांतेची समाधानाची आनी समृद्धीची जावन आसा त्या देखून जेजून कितें म्हणालो जेजू सुटका दिवंक शकता तो जेजू कितें म्हणटा सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या मनान सगळें तुज्या शक्तीन सर्वेस्पर देवाचो मोग कर म्हणटा आनी तशें जाल्ल्या वेळार कितें जाता पळयत पुस्तक म्हणटा खंय मोग आसा थंय भिन्स ना खंय मोग आसा थंयसर भेना पळयत पुस्तकांत आमी पळयता जुवांच्या पयल्या पुस्तकांत 18व्या वाक्यांत मोग आशिल्ले कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग बे दवडायता
आनी तुज्या संपूर्ण मोग आशिल्ल्या वेळार तुजें तें भें म्हणलें आसना शांती समाधान येता. संपूर्ण मोग आशिल्ल्या वेळार तूं सर्वेस्पर देवाक संपूर्ण काळजांत तूं सोदताय वळखताय आनी ताका पळोवंक आशेताय. आनी हें तुका सुटका दिवंक शकता. पयत पुस्तकांत एक उदाहरण दिता. इतिहासाच्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत 12व्या ते 15व्या वाक्यांत आमी पळयता ताणी सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सगळ्या काळजान आनी आत्म्यांक सोदूंक प्रतिज्ञा केली. जी व्यक्ती सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक सोदिना त्या व्यक्तीक जिवीशी मरूंक जाय म्हूण निर्णय घेतलो. जावं ती व्यक्ती ल्हान वा व्हड, जावं ती व्यक्ती दादलो वा स्त्री, कोंबाच्या आनी तुत्तुरेच्या नादाक व्हड बोबाट मारून आनी व्हडल्या तळान शपथ घेवन ताणें सर्वेस्पराक भास दिली. आपणे सगळ्या काळजान घेतलेल्या शपथा पासत जुदाचो सगळो लोक संतोषलो. ताणें सर्वेस्पराक इतल्या व्हड अत्रेगान सोदलो की ताणें आपणाक तांकां मेळासो केलो आनी तांच्या भोंवतणी तांकां शांती दिली. सगळ्या भोंवतणी शांती दिली. केल्लें काम कितें? एक ल्हानशें काम. सगळ्या आमी सर्वेस्पराक सोदिसाय. सगळ्या काळजान आमी सर्वेस्पराक सोदता म्हूण ताणें निर्णय केलो आनी तांची मोत त्या प्रमाणे घुंवली आनी कुडले थंयसर बदलावण घडली. वेळाच्या अभावा वरवीं मोगाचें हांव मोठव्यान हांव मुखलेक सांगता. खेदाळा तुजी मोत बदलावण जाता. खेदाळा सर्वेस्पर देवाक तूं सोदूंक वेताय थंयसर राजांवाचें सवाल ना. मुस्तुपुटी तुजी मोत राजांवा कशें येता, राजांवा कशें येता. राजांवाचें थंयसर सवाल ना. म्हाका थंयसर सवाल आसा सर्वेस्पराक विधेयपणाचें सवाल. सर्वेस्पराक विधेयपणाचें सवाल. म्हजी आनी तुजी मोत विधेय जाता गे, म्हजी आनी तुजी मोत मोग करता गे म्हणलें. ल्हान ल्हान 2 उदाहरणां दिता. काना शहराच्या लग्न मटवान जाल्लें अजाप आमकां हर एकल्यांक गुर्त आसा. काना शहरांत ते सगळे वायन मोग जाल्ल्या वेळार खाली मांड्यांत वचून उदक बोर म्हणटा आसतना कशें जावंक मोगाचें वायन जायचें आनी वो व्यक्ती वचून थंयसर खाली मांडे आसात तांदूळ वचून उदक बोर म्हणटा. आनी तें उदक आसलें तें कित्याक उदक व्हरल्यार खंयसर वायन जावंक साध्य आसा म्हूण ते चिंतिनात. पूण ताणें सांगलें विधेय जावन त्या मांड्यांनी उदक भरतात. राजा उपयक्षिल्यार कितें जाता? खाली उदक तें वायन ताडचें वरचें उदक वचचें तांदूळ वायन कशें जावंक साध्य आसा. पूण ते तांचे राजा पळयनात बघा ते विधेय जातात आनी विधेय जाल्ल्या वरवीं थंयसर उदक वतल्या कडे व्हरून थंयसर कारबाराक दी म्हणटा थंयसर तें वायन जावन परिवर्तन जाल्लें. काडल्या उदक घाल्ल्यांक गुत्त ना, उदक काडून कारबाराक दिल्ल्याक गुत्त ना, वायन जावन परिवर्तन जालां. दॅट्स द सुटका. ती जावन आसा सुटका. पयले सांजे आपोवणें जाता आसतना थंयसर पेद्रोनी म्हणटात म्हणजे सकाळीं जावन रात सगळी रात आमी सोदली एक चुरी मासली आमकां मेळूना. पूण जेजू म्हणटा वच थंयसर वचून तूं झाड घाल. हे म्हणटा साध्य ना, आमी इतले हुशार पागी आमकां साध्य ना, थंयसर कांय मेळूना. पूण जेजूच्या उतराक ते विधेय जातात आनी विधेय जाल्ल्या वरवीं जायपुरती तांकां मासली मेळटा. चेंज ऑफ मायंड. सुटका म्हाका आनी तुका जायची जाल्यार म्हजी आनी तुजी मोत बदलावण जावची गरज आसा. तुज्या पुता आनी मोगाच्या धुवे तुका बंधनांतावन सुटका दिवंक, तुज्या आयिल्ल्या समस्यांतावन सुटका दिवंक, तुका जिवीत भरपूर मतान दिवंक न्ही हांव आयलां तुका सामर्थ्य सोडयत आसूं. तुवें वाडा जाय उंचल्या पावंडाक तुवें पावो जाय. पूण तुजी मोत तुजें काळीस आयच्या दिसा म्हाका संपूर्ण तरान आयकोचें पळय कर. म्हज्यो वाटो सोद. सगळे तुजे सडकळीतावन हांव तुका सगळे बंद पासतावन सुटका दिता. जायतीं उदाहरणां मोगाचें वांजेलांत आसात. म्हज्या तुज्या जिवितांनी जाल्लीं जावंक जायतलीं घटना आसूंक पुरो. वेळाच्या बरोबर आमकां सगळे वचूंक जातेच ना. पूण एक जावन आसा सत सर्वेस्पर आसुम्या जिजून सांगलें बंधनांतावन सुटका दिवच्या खातीर हांव तो आयला. न्ही मोगाचें नांव मुवें तुवें पळोवचें दिसलें तें जैल म्हणल्यार बंधनांतावन सर्वेस्पर देव आशेता म्हाका आनी तुका येवच्या हर एक तरेच्या अडकळीतावन तो सुटका दिवंक आशेता. त्या जैलांत आशिल्ले ते पावल आनी सिलास मोगाचें नांव केदाळा तांणी देवाक त्या जैलांत आसल्यार तांची मोत सर्वेस्पराक दिवन सोम्या जेजूक दिवन थंयसरी तांणी स्तुती केली.
ताणी बायलें कितें आसा तांणी पळोवना, तांच्या बोवारें कितें आसा जैल तें पळोवना. म्हज्या आनी तुज्या बोवारीं मस्तो कश्ट आसूंक बरो, मस्तो दुस्मानाचे व्यक्ती आसूंक बरो, आनी कोण आसूंक बरो, सोड सर्वेस्परा देवाक तुजे मोत अर्पी, थंयसरी तूं देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. पळय पुस्तक म्हणटा त्या सगळ्या रातीक थंयसर ते अर्घ होगळाप दिवन आसतना तांच्यो सांखळी मोडटात आनी ते बंधनांत सुटका दी मेळटात. मोगाचे न्हू जायते बोटी त्या 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 शाद्रक अभिनेदक तांकां थंयसर उज्यांत घाल्ल्या वेळार तांणी पळयत पुस्तक म्हणटा दानियेलाच्या पुस्तकांत तांणी सर्वेस्पराक अर्घां दिलीं. त्या वेळार अर्घां स्तुती केली म्हणून, आनी त्या वेळार सर्वेस्पर देव तांकां रक्षणाक येता. जाय जें आशिल्लें इतलेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज दृढ निर्णय करया. मोतीन आसल्या तुज्या बंधनांत आज सुटका, काळजांत आसल्या दुखीक सुटका मागूंक आतां आमी पळयत सक्रामेंता मुखार मागया. आनी एकच सांगया, सर्वेस्परा देवा सुम्यान जेजू तूं ह्या संवसाराक आयलोय म्हाका सुटका दिवच्या बसत, म्हज्या सर बंधनांत सर अडकळेंत सुटका लाभोवच्या बसत. म्हज्या मोतीक आसच्या, म्हज्या काळजाक आसच्या सर तुज्या बंधनांत म्हाका तूं सुटका दी. म्हाका तुजो मोग करूंक, तुका विधेय जावन जियोंक, तुजें स्तुती करूंक म्हाका तूं कृपा दी. आनी खंडीत जावन आयच्या दिसा सर्वेस्पराच्या हजारार तुमी अजापान तुमी देखतल्यात. आमीन.